नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगा सहयोगान हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पणजे, म्हापसा, ताळगांव, बांबोळेचे ओडीपी करतलो लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्ते तज्ञांचो सल्लो घेवन थारायतले उदरगतीचे धोरण. इफ्फीचे आयोजन जावपी गोंयांत फिल्म सिटी जावपाची आसा गरज, म्हणटा काँग्रेसीचो फुडारी कार्लोस फरेरा. गोंय राखपा खातीर आनी मादेचे संरक्षण करपा खातीर राजेंद्र केरकराच्या फुडारपणा खाला नेमतले समिती, सांगता विजय सरदेसाय. एसजीपीडीएच्या नव्या मार्केटाचे काम 60% पुराय. एसजीपीडीएचे अध्यक्ष दाजी साळकरान दिली माहिती. भुरग्यांनी शालेय शिक्षणा वांगडाच मनीसपणाचे धडे घेवप गरजेचे, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिलो आदिवासी समाजाच्या भुरग्यांक सल्लो. आनी कोश्यारी म्हटल्यार केंद्र सरकारान अमेझॉना वरवीं धाडिल्ले हे एक पार्सल. आदलो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचेर केली टिका. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पणजे, म्हापसा, ताळगांव आनी बांबोळेचे ओडीपी तज्ञाच्या मजतीन तयार केले उपरांत रोखडेच तो लोकांच्या सुचोवणे खातीर तशेंच हरकती खातीर उक्त करतलो, अशी माहिती नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिला. गोंयच्या उदरगतीची मोख दोळ्या मुखार दवरून हे ओडीपी तयार करतले अशें ताणें म्हटलां. आयज जाल्ल्या टीसीबी बोर्डाच्या बसकेंत ह्या ओडीपी विशीं वेगवेगळे निर्णय घेतल्यात. ह्या वेळार जेनिफर मोन्सेरात तशेंच बोर्डाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले अशें विश्वजीत राणेन सांगलां. आयज आमी बोर्ड मिटिंगेन जी डिसिजन घेतल्या ते गोंयच्या हितान आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट आनी आमचे पेंजीम ओडीपी आनी तालिगांव ओडीपी, बांबोलीम ओडीपी, म्हापसा ओडीपी आमी सगळे ओपन करून नोटिफाय केल्ले आसा. आमचे चेअरमन ऑफ पेंजीम पीडीए मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हेचे नेतृत्व सकयल कन्सल्टंट बी अपॉइंट केले वयतले, जे बोर्डान शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा. आनी दीज ओडीपीज ऑलरेडी ओपन नाव फॉर ड्राफ्ट आनी ड्राफ्ट प्लॅन ते करून मागीर तेजे नंतर ऑब्जेक्शन सजेशनाक ते फुडें व्हरतले. आनी आमकां जाय आशिल्लें की एक टायम फ्रेमा भितर ह्यो सगळ्यो ड्राफ्ट ओडीपी आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक प्लॅन रेडी करून ओपन हें करपाची गरज आसा. कारण डेव्हलपमेंट थारू शकना आनी डेव्हलपमेंट एक ऑनगोईंग प्रोसेस आसा. आनी त्याच बरोबर आमकां ओवरऑल लोकांचे जे डिमांड्स आसा, लोकांचे सजेशन आसा ते इनकॉर्पोरेट करपाची गरज आसतली. पण हे सगळे वीथ एक्सपर्ट एडवायस आनी वीथ कन्सल्टंट आनी आमचे मॅडम जेनिफर मोन्सेरातचे नेतृत्व सकयल हे सगळे गोष्टी केले वयतले आनी चालू जाल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की योग्य तरेचो प्लॅन जे पणजे शहराक आनी जे तालिगांव आसा, पणजी शहर आसा, त्याच बरोबर बांबोली, म्हापसा ह्यो सगळ्यो एरियाज व्हेरी वेल कवर्ड जातल्यो. गोंयांत फकत इफ्फी खातीर कायमचो जागोच न्हय जाल्यार गोंयांत फिल्म सिटी लेगीत जावपाची गरज आसा, अशें मत हळदोणचो आमदार कार्लोस फरेरान उक्तायलें. गोंयांत इफ्फी सुरू जाल्ली तेन्ना व्हडा दबाज्यान सुरू जाल्ली, मात कोवीड महामारीक लागून कांय नकळो हो जोश देंवला अशी खंत सुद्दां कार्लोसान ह्या वेळार उक्तायली. तशेंच गोंय सरकार तोच जोश परत हाडपाचो पुराय यत्न करतले अशी आस्त लेगीत ताणें उक्तायल्ली आसा. As an MLA, you have to have different kind of roles. One is even you have to be an audience at some times and watch and appreciate good movies, good films, and we must promote them also. This is also part of art, and I think an artist is being creative, and so film writers, directors, script writers, or whatever they are, film producers, they are very creative, and I think we need to encourage them. And these film festivals are a great occasion to come in, intermingle with the people and the fraternity. Our people will get a chance to mix up with the others, and they will get a chance to mix with us, and our people can learn a lot of things, good things, probably also see the experiences, difficulties, and make their lives better. गोंय सरकार उदकाक पादेशार करून गोंयकारांक मारपाक सोदता. लोकां मेरेन पावपाच्या दृश्टीन उदक वांटोवपाच्या हेतान राजेंद्र केरकराच्या फुडारपणा खाला एक समिती नेमणूक करची अशी माहिती फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान दिला. खंयच्याच एका पक्षाचो न्हय जाल्यार गोंय राखपा खातीर ज्या कोणाक वावुरचें अशें दिसता त्या दर एकल्याचो वांगड घेवन ही समिती नेमतले अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. कर्नाटका इज बिकम द बिग ब्रदर which is pushing the small brother down. हें आमी आमच्या दोळ्यान वचून पळयलें.
दोळ्यान वचून पळयतकर आमकां अशें दिसलें की हे इश्यूचेर वॉटरमॅन ऑफ गोवा म्हणटा तो बाब राजेंद्र केरकर जो एंटायर म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचेर एक इंच ताका नॉलेज आहा अशें मनशाक हाडून गोंय राखपा खातीर जे लोक आपलें जिवन लायनीन लायलां अशे सोशल एक्टिविस्ट गोंयचे जे आमचे पक्षाचेच म्हणून न्ही पूण गोंय राखपा खातीर फुडें आसात अशा लोकांक आमी इनवायट करून एक अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर पयलो स्टेप मारला. ह्या स्टेपान अशें एक आमचें सारांश जाला, कन्क्लुजन जाला की आमी सगळ्यांनी एक जावन एक कोऑर्डिनेशन कमिटी काडप आनी ताका एक नांव दिवप आनी एक सारको फोकस्ड अप्रोच आमी घेवन फुडें वचप. हें करपाक टायम आसा पूण आमी गोंयचे सायबाचें फेस्त जावन इमिजिएटली आमी ही कमिटी अनावन्स करतले आनी आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन डिक्लेअर करतले. दीस वील बी विथ रिगार्ड प्रिंसिपली टू म्हादय. वी हॅव ऑल्सो डिसायडेड की गोंयचे जे प्रॉब्लेम आहा ताका गोंयची सोल्युशनां आसूंक जाय, गोंयकारान काडिल्लीं सोल्युशनां आसपाक जाय. हाजे खातीर साळ नदी रिवायव करपा खातीर आमी बाब राजेंद्र केरकराची एडवायस घेवन तांचे कडच्यान एक प्रोजेक्ट घेवन सरकारा कडेन हांव वचपाचो आहा की ताजे एडवायस घेवन आमी गोंयची साल नदी जी साश्टीकारांची लायफ लायन जी आज एक गटर कशें जाल्लें आहा, एक सादें नालो कसो जाल्लो आहा, ती नदी येदी गटर जाता खाऱ्यावनार जाला तें ताजे खातीर रिवायवल करपा खातीर साळ नदीचें आमी ताजें एडवायस घेवपाचें आहा. हो उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक सरकार कसो मारूंक सोदता हें लोकांचे एक मनशाचे कानार आमी उडोवपाचें आहा. शुक्रारा SGPDAच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वाखाला मडगांवांतल्या होलसेल नुस्तें मार्केट नितळ करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच नवे मार्केट प्रकल्पाचें काम 60% पुराय जाल्ल्याची माहिती SGPDAचे अध्यक्ष दाजी साळकारान दिल्या. आमी बाजार दुसऱ्या सुवातीर व्हरपाचो यत्न करतात पूण ताका सुमार 1.5 कोटी खर्च येतलो देखून मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतले आनी फुडल्या सप्तका मेरेन ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो जातलो अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलां. हालींसराक सोपो वसूल करपाचें काम SGPDA करता आनी 31 जानेवारी मेरेन निविदा काडपाचो थाराव फाटल्या बसकेक घेतिल्लो आसा अशें दाजीन म्हटलां. आमी हाजेर भर दिता चड शिफ्टिंगाचेर. आतां तुवें पळयता की आमचो फाटल्यान मार्केट ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट जाला. आतां GSIDC कितें म्हणटा हो जो पार्ट आसा तो आमकां दियात सो आमकां फास्ट कंप्लिशन जातलें. मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जातले तेन्ना फूल मार्केट जेन्ना ऑपरेशनल जातलो तेन्ना हे सगळे प्रॉब्लेम आसा पळय अनहायजीन जाता हें जाता इतले वर्साचो प्रॉब्लेम हो कोणा ताजेर लक्ष घालूं नाशिल्लें सो हो प्रॉब्लेम परसिस्ट जाला. इवन काल हांव CM कडेन उलयला मे बी नेक्स्ट वीक वी आर टेकिंग अ डिसिजन आमी थंय शिफ्ट करपाचें काय हांगाच हेवटेन टेम्पररी आमी घालपाचें कित्याक थंय अरावंड 1 कोट ते 1.5 कोटी रुपया थंय आमकां इन्वेस्ट करचो पडटा अरावंड 6 म्हयन्या खातीर. सो वेदर इट इज फिजिबल ना फिजिबल दॅट द ऑथॉरिटीज वील टेक अ डिसिजन. पूण आज आमी पळयलें की हांगा जी एरिया आसा नुस्तेकार येतकूच एकदां आपलो आयज हांगा उडयता नुस्त्याची स्लरी जाता आनी रेबट जाता आनी तातूंत अनहायजीन कंडिशन्स खूब वाडटा. तातूंत भितर भायरूय बी आमी पळयतात की नुस्तेकार बसल्या ती नुस्तें आपलें विकून जालें की ती चल्ली पूण हांगा रेबट जाय जाता. सो आमी आज कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगलां की अरावंड विकांतसून एकदां अशें उदक खंय खंय स्लरी जाता थंय ग्रेनायट घालचो जाणे करून अशें म्हणजे चड घाण दिसपाना. नुस्त्या मार्केट आसलो की तो घाण मातसो जातलोच पूण हें हांगा कितें जालां दीस इज नॉट डेवलप. ही फक्त आमी फक्त वयर खडी घालून आमी ते दीस काडटात म्हणटा तशें. सो वन्स द होल मार्केट इज डन म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणा वांगडाच मनीसपणाचें शिक्षण घेवप तितलेंच गरजेचें अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हटलां. मडगांवच्या रवींद्र भवनात उटा संघटना आनी आदिवासी कल्याण खातें हांच्या जोडपावलान 4थ्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनात मुखेल सोयरे हे नात्यान ते उलयताले. गोकमपट्टीचें शिक्षण म्हत्वाचें न्हय. आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वताच्या विचारांनी मुखार वचचें, दुसऱ्यांचे विचार घेवन न्हय. केन्नाय उटा संघटनेन तशेंच आदिवासी कल्याण खात्यान उलो मारलो जाल्यार येवचें आनी येवजण्यांचो फायदो घेवचो अशें गोविंद गावडे हांणी विद्यार्थ्यांक आवाहन केलां. पर्सेंटेजा खातीर न काम करता माणुसकीचो जो गाभो जो आसा तो तुम्ही समजून घेवपाची गरज आसा. कारण बरेचशे जाणांक आमी पळयतात की खूप ऑफिसर जातात आणि ऑफिसर जाल्यानंतर ते खुर्चीची जी गरमी जी असता पहिली ते तांच्या मस्तकान चलता आणि नंतर कितें जाता नंतर खंय तरी
आपण फक्त शिकला कारण त्यांचे समाजा भितर काहीच कनेक्ट नसना, पण ज्या पोस्टा खातीर त्याची नियुक्ती जाल्ली आसा ती समाजाची सेवा करपाक जाल्ली आसा हे ते विसरता. आणि म्हणूनच माणुसकीचे एज्युकेशन घेवप हे आजच्या घडये तितलेच महत्वाचे गोष्ट आसा. कारण तुमका 10वी आणि 12वी झाल्यानंतर तुमचे सर्टिफिकेट तुम्ही कितले मार्क्स घेतिल्ले आसात हे कोणूच पळोवपाना. सुद्धा आपल्या भितर टॅलेंट जे असतात फक्त शिक्षण आणि शिक्षणाच्या माध्यमाकडे तुमच्या भितर जे स्किल्स जे असतात, जे गुण जे असतात त्या गुणाकडे तुम्ही फोकस करात. आयदर इट इन द स्पोर्ट्स, आयदर इट इज द कल्चर, किंवा काही गोष्टी तुम्ही करपाची गरज असतात. आणि म्हणून स्वतःच्या विचाराने तुम्ही चलचे, दुसऱ्याने लादिल्ल्या विचारांचे जर गेले जाल्यार तुम्ही जसे चक्रव्यूहाचे उदाहरण आमच्या आदरणीय प्रकाशबाब बेळीपान दिल्ले आसात थंय तुम्ही चक्रव्यूहान सापडपाक शकता, तुम्ही भायर येवपाक शकता ना. कारण दुसऱ्यांचो विचार हो फक्त सल्लो असता, त्या सल्ल्याचो डल्लो करप का तुम्ही त्या सल्लो घेऊन तातूंतल्यान एक नवें जीवन करपा खातीर तुम्ही मुखार वतले हेच तुम्ही आज विचार करपाची गरज आसा. आणि एकूच गोष्ट, त्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाच्या संघटनेन केन्ना जर उलो जर मारलो, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जर केन्ना जर उलो जर मारलो जाल्यार तुमकां पेशन्स घेवन थंय उबे रावचें पडटलें. महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हांकां तत्काळ परत आपोवचे अशी मागणी केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं कोश्यारी हाणें केल्ल्या वक्तव्या उपरांत वाडत आशिल्ल्या वादात कोश्यारी म्हटल्यार अमेझॉन वरवीं केंद्र सरकारान महाराष्ट्रात धाडिल्लें एक पार्सल अशें वर्णन ताणें केलें. उद्धव ठाकरेन कोश्यारी हांकां व्हरूंक ना जाल्यार पक्षा अंतर्गत आंदोलनाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. तुमी हे धाडिल्ले सॅम्पल परत व्हरा अशी आमी केंद्र सरकाराक मागणी करता. गरज पडली जाल्यार तांकां वृद्ध आश्रमांत दवरा, आमकां राज्यांत तेंची गरज ना अशें ठाकरे हाणें म्हटलां. साधारणतः एक प्रघात आहे की ज्याचं सरकार केंद्रात असतं त्यांचीच माणसं किंवा त्यांच्याच विचारसरणीची माणसं ही देशातल्या विविध राज्यां किंवा सगळ्या राज्यांमध्ये राज्यपाल म्हणून पाठवली जातात. या माणसांची कुवत काय असते, या माणसांची पात्रता काय असते, जरासा एक शब्द वापरतो, कोणी गैरसमज करू नये, म्हणजे खास करून ज्येष्ठ नागरिकांबद्दल मी बोलतोय की ज्यांना वृद्धाश्रमातही जागा नाही अशांना राज्यपाल म्हणून नेमलं जातं का, हा सुद्धा एक आता प्रश्न केंद्र सरकारला विचारायला पाहिजे. आणि राज्यपाल नियुक्तीचे सुद्धा निकष हे ठरवायला पाहिजेत असं माझं स्पष्ट आणि ठाम मत आहे. राज्यपाल हे आपल्या महामहिम राष्ट्रपतींचे दूत असतात. राष्ट्रपती हे निपक्ष असायला पाहिजेत, ते असतात. आणि त्याचप्रमाणे राज्यपाल सुद्धा हे निपक्ष असायला पाहिजेत. राज्यामध्ये जर काही पेच प्रसंग उभा राहिला तर त्याची सोडवणूक राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असली पाहिजे असा आपला हा एक समज आहे. मात्र ज्यांचं सरकार केंद्रात असतं त्यांच्याच विचारसरणीची माणसं ही राज्यात राज्यपाल म्हणून पाठवल्यानंतर राज्यपाल जे काही बोलतात ते मला असं वाटतं गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण आपले राज्यपाल तुम्हाला माहिती आहेत, आता त्यांना मी राज्यपाल म्हणणं हे सोडून दिले, कारण राज्यपाल पदाचा मी नेहमी बहुमान करत आलो होतो, यापुढेही करेन. पण कोणी व्यक्ती केवळ राज्यपाल पदाची झूल त्यांच्यावरती पांघरली म्हणजे लगेच त्यांनी वेडवाकडे काही बोलावं हे मात्र मी आणि आपला महाराष्ट्र काही मान्य करेल असं मला वाटत नाही. सगळ्यांनी एकत्र यावं. आणि केंद्राला सुद्धा सांगतोय की हे चाळे आता बस झाले. आपण इकडे जे सॅम्पल पाठवलेले आहे त्या सॅम्पलला परत त्याच्या घरी पाठवा. दुसरीकडे कुठे अधिक चांगला वृद्धाश्रम असेल तर तिकडे पाठवा, पण आमच्याकडे हे सॅम्पल नको, याला परत घेऊन जा. नाहीतर आम्हाला काही ना काहीतरी म्हणतोय ह्याचा अर्थ जेव्हा काही करू तेव्हा लक्षात येईल, पण आंदोलन केल्याशिवाय आम्हाला स्वस्थ बसता येणार नाही. म्हणून 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज 6 दीस 6व्या दिसा 45 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जाले. हातूंत पिनोचियो ही फामाद एनिमेशन फिल्म आशिल्ली, तशेंच रॉब ऑफ जेम्स ही स्पॅनिश फिल्मूय पळोवपाक मेळ्ळी. त्याच बरोबर बेस्ट डेब्यूट थारिल्ली चॅरी ही इंग्लीश फिल्माचो आनी सैराटाचो निर्मातो तशेंच दिग्दर्शक नागराज मंजुळे हांची भुमिका आशिल्लो फ्रेम हो मराठी चित्रपटूय पळोवपाक मेळ्ळो. पळयात इफ्यूच्यो कांय खाशेल्यो खबऱ्यो. सैराट फेम दिग्दर्शक नागराज मंजुळे हाणें आयज तांचो फ्रेम ह्या नवीन सिनेमाच्या टिमी वांगडा इफ्फीत हाजेरी लायिल्ली.
तांचो फ्रेम हो सिनेमा आयज इफ्फीत इंडियन पॅनोरमा विभागात दाखयलो. हो सिनेमा पळोवपाक सिने रसिकांनी व्हडा दबाज्यान गर्दी केल्ल्याचे चित्र ह्या वेळार आयनॉक्सान पळोवपाक मेळ्ळें. नागराज मंजुळे हांचे सिनेमा वास्तववादी असतात म्हणून ते सिने रसिकांक खूब आवडटात. आनंद वाटतो मला आणि विक्रमची पहिली फिल्म आहे आमचा डिरेक्टर आणि आम्ही काय 2 वर्ष लॉकडाऊनच्या काळात आम्ही शूट केली होती आणि आत्ता बरं आहे की इफ्फीसारख्या प्लॅटफॉर्ममधून जी सुरुवात होते. थँक्यू सर. इफ्फीमध्ये माझी ही 4थी वेळ आहे. याच्या आधी म्हणजे खरं तर सलग 3री वेळ आहे. कारखानिसांची वारी नावाचा सिनेमा होता, मग मागच्या वर्षी मी वसंतराव आणि आता फ्रेम. फारच चांगलं वाटतं कारण की आपल्या देशातला सगळ्यात मोठा फिल्म फेस्टिवल आहे. आपल्या देशाची सगळी संस्कृती, आपल्या देशातलं विविध टॅलेंट हे सगळं एका प्लॅटफॉर्मवर येणं आणि अशा फेस्टिवलमध्ये आपल्या सिनेमाची निवड होणं इंडियन पॅनोरामामध्ये ही खरोखर खूप आनंदाची गोष्ट आहे. फामाद बॉलिवूड एक्टर वरुण धवन हांणी शुक्रारा इफ्फीन रेड कार्पेटीचेर तांच्या भेडिया ह्या नवीन सिनेमाच्या टिमी सयत हाजिरी लायली. आपल्याक गोंय आनी इफ्फी खूब आवडटा अशें वरुण धवनान म्हटलें. ह्या वेळार तांणी सिने रसिकांच्या मागणे उपरांत नाच सुद्दां करून दाखयलो. इफ्फी म्हटल्यार सिनेमांत काम करपी तशेंच सिनेमा मोग्यांक मेळपाची एक भांगराळी संद अशें वरुण धवनान ह्या वेळार म्हटलें. कुछ है, कोई स्पॉयलर्स मत देना, काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल सीन्स है एंड आई एम एक्साइटेड. मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे देखें फिल्म. आई रियली वांट किड्स एंड यंगस्टर्स टू, मतलब बूढ़े लोग भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आई जस्ट वांट यंगस्टर्स एंड किड्स टू वॉच दिस फिल्म. सर इफ्फी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बस बहुत अच्छा है. मैं ओपनिंग सेरेमनी के लिए आया था जो बहुत ही वंडरफुल था एंड हमारे मिनिस्टर साहब के यहाँ पे श्री अनुराग ठाकुर जी, गोवा के CM भी थे प्रमोद जी, तो बहुत मज़ा आया. थोड़ा डांस वांस किया, उनको भी हल्का सा डांस कराने की कोशिश की मैंने एंड वेरी एक्साइटेड यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा, मैं अभी एक्साइटेड हूँ अंदर जाके इनका रिस्पॉन्स देखने के लिए. बहुत सारे फिल्म मेकर्स भी देख रहे हैं अभी, एक्साइटेड. इफ्फी म्हटल्यार संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या सिनेमांचो काणयो एकाच थंय पळोवपाची संद. गोंयांत हो महोत्सव जाता म्हणून तांकां आनीक एक म्हत्व आसा अशें मत एकदां काय झालं सिनेमाचे अभिनेता सुमित राघवन हांणी व्यक्त केलें. जगभरात चलपी सिनेमांतले नाविन्य तशेंच सिनेमा निर्मिती विशीं इफ्फीत खूब कितें शिकपाक मेळटा अशें मत फामाद गायक तशेंच सिनेमा निर्मातो सलील कुलकर्णी हाणें ह्या वेळार म्हणिल्लें आसा. Good evening, everyone. The film is basically about storytelling. I think Iffy is all about storytelling. The storytellers from all around the world are here, and the film is about storytelling. It's about a storyteller father and his son who loves the stories by his father. So it unfolds and it revolves around all those stories and storytelling. Well, Iffy has always been special for actors and for creative minds, so it feels like coming home and then Goa. So nothing can be better than this setting. We all are excited. Out of 354 films, 25 Indian films are selected, and our film has made it to the list. So it is an extremely privileged moment for both of us and for entire team. Thank you so much.
आयज गोंयांत इफ्फीचो 6वो दीस आशिल्लो. गोंयांत 10 दिसांची इफ्फी आसता. सलग अशे 10 दीस आमी इफ्फीच्यो खबरो तुमच्या मुखार हाडटले. आतां वळ्यात गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाच्या फुडल्या खबरांक. बायलांचेर जावपी अत्याचारा आड पुलिशेन खर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन बायलांचो साद ह्या संघटनेन दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हांकां भेटयला. ह्या वेळार संघटनेचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांचें प्रमाण वाडटा. शारा भशेन गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत अशे गुन्यांव जावपाक लागल्यात. त्या खातीर पुलिशेन अशा गुन्यांवांचो वेगान तपास जावचो म्हणून खासा समिती नेमची अशी मागणी संघटनेची अध्यक्षा आवदा विएगास हाणें केला. प्रोटेक्शन ऑफिसर म्हणून DBA केसीनी, DBA म्हणजे डोमेस्टीक वायलन्स केसीनी, BDO इज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर. आमकां जाय की प्रोटेक्शन ऑफिसर विलेज लेवलाचेरूय बी आसचे. नॉट ओनली द BDO बट अदर पीपल ऑल्सो लायक CDPO और रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड पुलीस और रिटायर्ड वॉट एवर तांणी ती जिम्मेदारी घेवन कित्याक ते विलेजीक क्लोज आसतात. तांच्यान मदत करपाक जाता, एसिस्ट करपाक जाता, फॉर्मां भरपाक जाता, तांची केस खंय उबी करपाक जाय ती करपाक जाता. म्हणून आमी तांचे कडेन मागपा आयिल्ली की चेंज ओवर करात, मेक इट मोर एप्रोचेबल फॉर विमेन. बायलांक इजिली मेळटा तशें करात. आनीक आमकां बरें उतर मेळ्ळां आमचे डेप्युटी डायरेक्टरा कडल्यान अँड आय एम सॅटिस्फायड विथ दॅट. जायते आमची बायलां नवी इलेक्ट जावन आयल्यात फर्स्ट टायम म्हणून. तांकां सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम करूंक जाय की कशें प्रिव्हेंशन करूंक जाय, ते जे क्रायम्स जाता ते कशें प्रिव्हेंट करूंक जाता ते सेन्सिटायझेशन तांकां तालुका लेवलाचे प्रोग्राम करून तांकां दिवपाक जाय. आनी हेर तरीकेचे सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम करूंक जाय. कित्याक महिला शक्ती अभियाना अंडर ती सगळी सुविधा आसा पूण ती ट्रेनिंग जावपाक जाय. आयज भारत फकत वसाहतवादाच्या बेडींतल्यान फुटून वचपाची परब न्हय तर ताच्या सांस्कृतीक विविधतायेची परब मनयता. देशात आझादी का अमृत महोत्सव मनयता त्या वेळार आमकां ही ऐतिहासीक संद मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगता. लाचित बोरफुकन हांच्या 400व्या जयंती निमतान जाल्ल्या सुवाळ्यात उलयताले. देशाक लाचित बोरफुकन सारखे न्याय दिवपी नायक आमचे कडेन आशिल्ले. आसामाचे पवित्र भुंयेक हांव नमस्कार करता अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें. हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है. मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं. आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है. आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है. लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है. उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है.
हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.